दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनान म्हणलें, भिवू नाका पूण उलय आनी ओगो रावू नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारान म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलो कोरिंतांत 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर पुरगोटलें. पूण गालियोन आख्येचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्याय सोबेंत व्हेलो. ताणें म्हणलें, समूतीचेर आड वचून देवाक भोजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते परी आयकतलो आसलो. पूण हो तोंटो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे सुमती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीट करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशिल्यांतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगळ्यांनी सोस्थेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बोडयलो. आनी ते गोलबोलांची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आक्विला बाराबोर तारवान पावलू सियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतोच आपणें एक आंगवण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले. देवाचें उतर हें. देवाचें वोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. सोमेस पोरजांनो ताळयो पेटात, संतोसाचे उल्हास जोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें धरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्त राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. पोरजांक तो आमचे आधीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांया तळा घालता. आमचे दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां. जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. दोतोरेच्या गोणगोणान सर्वेस्पूर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात, गाजयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात, गाजयात. जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. Soy sorbes fora, soy sorbes fora. जोआं पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव तुमकां सच सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगडटल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुमी खोंती बरीच जातल्यात, पूण खोंटींचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोस. एक बायल पुरसूत जावचे वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खोंती बरीच जाता,
पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण संतोसून तिका आनीक खुंटीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीच जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमचे तावन काडून वचचो ना. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगी राव नाका. नियाळाक आदार. जायतीं आमची भाव भयणां मिशनरां कशीं वेगवेगळ्या सुवातेंचेर जेजूची बरी खबर परगटात. जेजूची बरी खबर परगटूंक तितलें सोंपें न्हय. जायते कश्टान आनी त्रासांक तांणी फुडो करचो पडटा. भक्तिवंत राणी मारिया जावन आसा आमकां एक नमुनो. आपलें म्हत्वाची जिवीत तिणें जेजूची बरी खबर परगटूंक वापरलें. गरिबांक आनी समाजाची देगेर आसलेल्या पासत ती वावुरताली देखून तिका जिवेशी मारली. आयचे पयले वाचपांत एक दर्शनांत सोमी पावलोक म्हणटा, भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगो राव नाका. ह्या जेजूच्या बळान कश्टांक फुडो करून भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक जेजूची बरी खबर परगटली. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. जेजू पासत कश्ट दूख सोंसता तेन्ना आमकां एक मजुरी आसा आनी ती म्हणल्यार सर्गीचें सूख. आयचें शुभ वर्तमान परगटपाचें कार्य आमकां बावतिस्मांतल्यान फावो जालां. शुभ वर्तमान परगटतना आमकां जायते कश्टांक फुडो करचो पडटलो, पूण जेजूची उतरां आमकां घटाय आनी बळ जाता. तर वाटेर येतल्या सगळ्या आडकोळींक भियेनासतना फुडो करून आमच्या प्रवादीक कार्य आमी फुडें व्हरूंक आनी जेजू बासायलेलें खुशालकाय अणभवूंक शिकुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसा आमच्या ल्हान ल्हान करण्या वरवीं भियेनासतना जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक वावुरया.